6 जाणांनी प्रपोज केल्लो आसा, बरोबर म्हाज्या 13 जाण आसात. आनीक हे हांवें तुका लीड घेतली आसा आयज कित्याक हांगा स्टेबिलिटी दवरपाक कावन्सिलाक आनी डेव्हलपमेंट करपाक. आमी आतां पळयतात की कांयच डेव्हलपमेंट ना. लास्ट 3 years वी सी दॅट देर इज नो डेव्हलपमेंट एट ऑल. सो जस्ट फॉर द डेव्हलपमेंट आनी स्टेबिलिटी खातीर हांवें लीड घेतली आसा आनी 6 जाणांनी म्हाका प्रपोज केल्लो आसा. 9 nomination forms, 6 from Pritesh Konkar, proposed by various councillors, and 1 from Hendricks, 1 from Nandeep Raut, and 1 from Nilesh Navilkar. Totally 6 from Pritesh and 1 each from Hendricks, Raut and Nilesh Navilkar. Elections are tomorrow. It will start at 11:30. We will be electing a chairperson, 50th chairperson. Presiding officer. Presiding officer is Siddhi Vinayak Naik, Chief Officer of Margao Municipal Council.